पुलीस आसात त्यांची केअर कोण घेयना आनी मागीर लोक पिटिशन घाता ह्युमन रायट्स कमिशना हायकोर्टान वतात तेंचे जेवणाचे तेंचे टॉयलेट फेसिलिटी आनी तेंची केअर घेवपाक ते येतात बाबडे आनी सोकाणी ते राती पासून काम करतात आनी कांय फेसिलिटीज ना. दॅट वॉज वन ऑफ द मेन इश्यूज आमी आयले तेंचे पासून बिकॉज वी थॉट दे आर ह्युमन बिंग्स लायक अस. आमी स्वता एसीन बसतात म्हणजे ते भायर रस्त्यार आसतात आनी पावस पडलो प्रॉब्लम जाता स्पेशली लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल. सो आतां DGPन सांगलां की अरेंजमेंट करता तांकां उदकाचें केलें म्हूण आतां टॉयलेटाचे पासून सांगलां मोबायल टॉयलेट घालपाक थिंगा ती एंट्री आहा ते आमचे सिक्युरिटी थिंगा कांय फेसिलिटी ना. मागीर पोस्ट सोडूं जायना आनी भायर वचूं जायना प्रॉब्लम जाता तांकां. आनी कितले पुलीस आयिल्ले म्हाका सांगपाक अशें प्रॉब्लम जाता आनी जेवणाचे पासून प्रॉब्लम कित्याक मागीर आमचे सेशन एक्सचेंज जाता तेन्ना तांकां जेवण ना. सो DGPन सांगलें तर कितें अरेंजमेंट करतलें म्हूण तांगे जेवण दिवपाक. आनी दुसरे वेगळे आमचे लॉ अँड ऑर्डराचे पासून उलयलां आनी DGPन सांगलां स्टॉक घेतलो. वी वील नॉट टॉलरेट एनी कायंड ऑफ गुंडागिरी. ते स्टेटमेंट हांवें सांगलो ते पासून तेणें रिपीट केला आनी आमी खूश जाले ती मिटींग बरी जाली म्हूण. And with his direction, I think the police will also get a good boost and the police will be able to function effectively at all the police stations. आम्ही आयज आमचे सांताक्रूजचे प्रॉब्लम हिंगा घेवन येयलेले. मेन म्हणटा ते आमचे पुलीस स्टेशन आमचे सांताक्रूज जे आमकां फूल फ्लॅज केल्ले जाय. दुसरे म्हणल्यार आमकां ट्रॅफीक पुलीस लेस आसा. जेन्ना PIक फोन मारलो की ट्रॅफीक प्रॉब्लम जाता म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तो म्हाका म्हणालो आमकां स्टाफ लेस आसा. ते हांवें आमच्या DIGच्या DGPच्या मुखार हाडलेले आहा. तशेंच कॅमेरा फिट करपाक मेन जंक्शनाचेर आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन ड्रग केसी चड जालेली आहा. आनी दुसरें आमचे क्रायम जी जाता ती क्रायम रेट आनीक जे धमक्यो मारता हेका लोकांक त्रास करता ते पयस जावपाक आनी पेट्रोलिंग आमचें चालूच दवरपाक कितें चड वाडोवपाक अशें आमचे मेन कितें आहलें तितलें आनी आमकां एश्युरन्स दिला की हे सगळे जाग्यार घालतलो.